सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन कमी वीज वापरता तांकां 20% डिस्काउंट जाल्यार सांजे 5 ते सकाळचे 9 मेरेन जे वीज वेस्ट करतात तांकां 20% चड बिल फारीक करचें पडटलें म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार लायटीच्या बिलाच्या नव्या फॉर्म्युलाचेर उलयल्लो. ह्या नव्या फॉर्म्युला वेल्यान आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराचेर फार. आमच्या देशान एक टायम आशिल्लो जेन्ना लक्झरी आयटमांक लक्झरी टॅक्स लागतालो. मागीर लोकांनी ओपोजिशन केलें आनी हे लक्झरी आयटम नेसेसिटी जाल्यो आनी ताचे खातीर तो टॅक्स काडलो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी. एक सायडीन बाब नितीन गडकरी इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता आनी दुसरे सायडीन ढवळीकार ज्या ह्या इलेक्ट्रीक व्हेकलांक रातचे चार्ज करता तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता. हाचो अर्थ कितें? वयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता, सकयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल डिस्करेज करता. आमचे देशाचे ग्रीन गोल्स म्हणून असतात पळय, हे ग्रीन गोल्स आनी ग्रीन गोला खातीर जी पॉलिसी आहा दिस इज वर्किंग एट क्रॉस इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ इच अदर. सो ह्या सरकाराक कितें करप हेंच कळना. ह्या सरकाराक फक्त एक कळटा की कशें तरी सर्वसामान्य मनशाक पिळप आनी तांचे कडच्यान पयशे खावप. ह्या पॉलिसीची जे डायकॉटमी आहा तातूंत हे एक्सपोज जाता. रेल्वेंतल्यान गोंयच्या मडगांव हांगासरल्यान भटकळ हांगासर बेकायदेशीरपणे विदेशी चलन व्हरपी एका व्यक्तीक भटकळ पुलिसांनी अटक केला आणि तेज्याकडून एकूण 7,30,800 रुपये किमतीचे अमेरिकन डॉलर्स आसात ते जप्त केल्ले आसात. अटक केल्लो व्यक्ती आसा तो भटकळ हांगासरलो. तेजें नांव सुलतान बाशा, वय 62 जावन आसात. तो गोंयसून हे डॉलर्स घेवन बेकायदेशीरपणे एका भटकळ हांगासर एका व्यक्तीक दिवपाक गेल्लो. मात्र त्याच वेळाचेर भटकळ पुलीस रेल्वेंतल्यान अंमली पदार्थ वाहतूक जाता ह्याच्या माहितीच्या आदाराचेर तपास करीत आसतनाच तांकां संशयास्पद रित्या हो जो सुलतान बाशा आसा तो दुचाकींतल्यान वयताना दिसलो. त्या वेळाचेर तेजी झडटी घेतली आसता तेजे कडेन ही बेकायदेशीर चलन आसा विदेशी ते सापडलेले आसात. त्यानंतर तेजी चवकशी केली आसता तेणी आपूण ते एकट्या व्यक्तीक हे पयशे दिवपाक गेल्लो अशे जबानीत आपल्या माहिती पुलिसांका दिल्ली आसा. त्यानुसार तेजेर भटकळ पुलिसांनी कारवाय केल्ली आसात. आता हे भटकळ पुलीस आसा ती रक्कम आनी तेका कस्टम विभागाच्या ताब्यात दिवची आसात अशी माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा. प्रोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे. देखिए 17 को लगभग 5:30 बजे शाम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन शिप में विशाल मरीन वर्कशॉप में लोथली मायना कुरतुरी के एरिया में एक ब्लास्ट एक फायर ब्रेकआउट हुई जिसमें कि लगभग 7 लोग इंजर्ड थे. तो टीम्स वहाँ पहुँची. उस टाइम पर ऑन द स्पॉट लोगों को जब लेके जाया गया हॉस्पिटल में 108 की एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल लेके गई. तो 2 लोग थे वो इनिशियली उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया. बाकी 5 लोग का ट्रीटमेंट चल रहा था. उनमें से 5 में से आज की डेट में 3 और दे हैव सकम. सो जो लोगों की डेथ हुई है उनके नाम है, एक तो शेर अली, विनोद, संतोष कुमार, मनीष चौहान और अभिषेक कुमार. ये 5 लोग जो वर्कर्स थे ये दे हैव डाइड इन दैट इंसिडेंट. बाकी 2 का अभी इलाज चल रहा है. अभी तक 5 लोग मर गए हैं जी. ओके. और केस किसके ऊपर रजिस्टर हुआ सर? केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द साइट सेफ्टी ऑफिसर. The Economic Offences Cell of Goa Police has registered an FIR against 2 Pune-based companies, Soil Properties and Infra India Limited and Soil Properties and State India Limited, for allegedly cheating several Goan investors to the tune of around 7 crore rupees on the pretext of providing higher interest returns on fixed deposit and recurring deposit schemes. The accused companies were operating in Goa from an office at Pato Panjim. During the investigation, the EOC has found that between the year 2014 and 2019, the 2 accused companies, through their chairman, directors, and other officials, lured the investors to invest in long-term fixed and recurring deposit schemes, promising higher returns than regular banking rates. Trusting the accused companies, investors invested their hard-earned money in these schemes. However, before the maturity period of the promised schemes, the accused companies shut down their branch
and their officials absconded. Investigation has revealed that the accused companies and their officials have misappropriated the investors' money. An FIR has been registered under the relevant sections of the Indian Penal Code and the Goa Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act. Mukesh Kumar for Prudent. सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आनी ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आनी तातूंतल्यानूच मेरीट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आनी वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ हांव म्हणटलो घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी आसली जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा हें आमचें काम करता. म्हादय सभाघर समितीची शुक्रारा बसका जाली. कळसा बंडोरा नाल्याची एकठांय पळोवणेक प्रवाह खंय सर्वोच्च न्यायालया कडेन मागणी करतले. मेंबर्सा कडल्यान म्हादयच्या संबंदी बरी सजेशनां आयिल्लीं आसात. तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले. ऑफिसर्स ऑफ तिनूय स्टेटीचे ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आहा ते दिवंक शकतले. आतां जालें कितें आतां सगळे सबज्युडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबज्युडीस, कर्नाटका म्हणटा सबज्युडीस, आमी म्हणटा सबज्युडीस म्हणटा तें ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच यू आर गोईंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ तुजें नोव्हेंबर कळ्ळें ना. प्रकरण न्यायप्रविश्ट म्हणून कर्नाटक खंय जायते फावट आपली मतां मांडून पळोवणेक विरोध करता. पळोवणी जायना विरोधक उलयले. ते कर्नाटका म्हणटात मोस्ट ऑब्जेक्शन कर्नाटका काडटा आनी सांगता सबज्युडीस म्हण. प्रभा म्हणटा सबज्युडीस म्हण आनी केंद्र सरकारान पासून लॉ ओपिनियनान धाडलो ते पासून म्हणल्यार दॅट इज सबज्युडीस. हांवें म्हणल्यार प्रभा कितें टायम वेस्ट करतात. प्रभा फकत सबज्युडीस म्हणपाक कितें कॉन्स्टिट्यूट केलो आहा आनी मागीर हांवें तांकां सांगलां आतां सबज्युडीस सगळे म्हणटात जाले आनी कर्नाटक आमकां दिना जालें इन्स्पेक्शनाक येवपाक पासून. हांवें म्हणलें सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन घालात. कित्याक तुमी वचोन थंय अप्रोच जावन तांकां एटलिस्ट विचारा तरी न्हू बाबा आमी कितें करतले आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करपा. अरे सादी आतां कमिटीक तुमी वचपाक दिवंक शकना थंय म्हणटा ऑफिसरांक धाडपाचें. अरे ऑफिसरांक धाडूं कितें फाल्यां ऑफिसर मॅच फिक्सिंग केलें जाल्यार. दिस इज ऑल वोट बँक पॉलिटिक्स. गोंय वोट उणी आहाय, गोंय MP उणी आहाय, कर्नाटका MP चड आहाय आनी तांकां हें सगलें हें गणित हें केल्लें. हांव अशें उलयलें म्हणटकीर आमी पॉलिटिक्स कोताय. पॉलिटिक्सूय न्हू हें. पॉलिटिक्स जरी तर जायना आशिल्लें जाल्यार म्हादय कशें वयता आशिल्ली. आज म्हादय गेल कित्याक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफरन्स. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळकार. इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी केस रजिस्टर करके चल रहा है. कुछ मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. जैसे एविडेंस और आगे कुछ आएगा तो उसमें कार्रवाई उसी हिसाब से. ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है सर जी. लेकिन पुलिस के सामने ऐसा गाड़ी चलाना कितना अनसेफ लगता है क्योंकि पुलिस भी उधर थी फिर से ऐसा इंसिडेंट हो गया. उसमें क्राउड उस समय सडनली काफ़ी आगे गया था और उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्स किया, केस रजिस्टर किया, लोगों को अरेस्ट किया है. अब इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड करके चार्जशीट जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ. मापसा डकोटी और दोनापाला दोनों इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है. काफ़ी उसमें हमारे पास क्लूज हैं उसके अंदर में जैसा अपने यहाँ को मालूम है. और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया जो कॉन्स्पिरेसी में इसमें शामिल है. और इसमें बहुत सारे एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं. जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है हमें उम्मीद है कि सक्सेसफुली इस केस को और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन लोग को अरेस्ट हुए हैं आपको मालूम है बाकी लोगों को भी अरेस्ट. दोनापाला केस में वो सिमिलर लोग थे ऐसा कुछ पता चला अभी तक. अभी इन्वेस्टिगेशन तो जितना हुआ है उसमें इंडिकेशन है कि कुछ लोग इसमें दोनों केस में शामिल हो सकते हैं. और जब फर्दर इसमें अरेस्ट होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है. कोलवाड सेंट्रल जेलांतल्या 2 कैद्यांच्या पंगडा मदीं झगडी जाली. अंडर ट्रायल आशिल्लो 29 वर्सांचो मोहम्मद रेहान बरोच जखमी. तो सांगता ते प्रमाण 8 जाणांनी खंय ताका मारला. चौकशी चल्ल्या. कोलवाड सेंट्रल जेलींत 2 गटांमध्ये एक झगडी जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे
काडबोडकर गँग हेणे एक थंय त्या जेलीन कैदी आसलो मोहम्मद रेहान ताका आपयलो काडबोडकराच्या गँगीन आनी ताका बरोच मारिल्लो आसा ताणें जाणेवी घेवन दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तकलेक टाके पडल्या हातीक बरोच माल लागला आनी पांयांक पोटाचेर बी बरोच तेंच्यांनी फटी घातिल्लो आसा जे काडबोडकर गँग आहा तेंच्यांनी ह्या हेजेर कित्याक अटॅक केलो कितें आहा ते कोलवाळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता कितें जालें एग्जैक्ट ये कहाँ पे मारा था किसने मारा आपको अंदर ओके कितने जन थे मारने को 8-10 लोग मारा क्यों मारा स्टुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर बदलेचो आदेश काडून लेगीत 579 पुलीस अधिकारी कर्मचारी नव्या पदार रुजू जावंक नात आसात त्याच पुलीस स्टेशनाचेर म्हूण मिडियान विशय लावन धरिल्लो. बातमेक 24 वरां जाता थंय 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू जाल्यात. उरिल्ले आतां केसी आशिल्ल्यान बेगोबेग बदली जातली म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. वयतल्या सगळ्या DGP करता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. बोरी पुलाच्या दुरुस्ती खातीर नवें शेड्यूल. 1 नोव्हेंबर रातचे 8 ते 2 नोव्हेंबर सकाळी 4 मेरेन येरादारी खातीर पूल बंद आसतलो. पूल बंद आसतना येरादारी चल्ल्या जाल्यार ताची चवकशी जातली. हेर कामूय इंजिनियरांक धाडून पळोवणी करूंक लायता म्हूण PWD मंत्री दिगंबर कामत पत्रकारांच्या प्रश्नार उलयलो. काल आमी दनपारां थंय गेल्ले जाल्यार सगळे पुलीस दोनूय आडीन नाशिल्ले आनी व्हडले हॅवी व्हेहिकल आसा ते बंद आशिल्ले पूण ते क्रॉस करताले. आनी ते जर हे घातला रॅम घातला एका रॉड लायला ते सगळे फुटले ते गाडी टायराक पण. आज म्हाका सकाळी कोणे तरी एकल्यान फोन केल्लो. हांवें इंजिनियराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां वचून पळया खंय जर रॉड सुटल्या कितें जालां जाल्यार रिपेर कर. नोटिफिकेशन क्लियर आसा अमके टायम ते अमके टायम तो बंद आसता बाकी दिसांनी चालू आसता आनी हेवी व्हेहिकल्स वचपाक जायना. हांव चॅक करता तुमी हेवी व्हेहिकल्स गेले म्हणटा जाल्यार म्हाका हांव तांकां आजच सांगता कोणाकी जाल्यार रातचे पुलीस बी पोस्ट दिसाचे कोण वचपाचें ना गेल्यार रातचे वचपाक शकता. काल दिसाचेच गेल्ले सर आमी नोट केले. हांव चॅक करता. स्टुडंटा खातीर सगुण गावडे. पुलिस मेरे को डायरेक्ट स्टेशन में चला कंप्लेन मार दिया 3 सेक्शन मार दिया. वो मेरे को कोई डर नहीं है कुछ नहीं है. पुलिस को मिला मैं ऐसे आँख बंद किया वो मोमेंट बस मेरा क्या होगा मेरा पैर भी टूटेगा मेरा कुछ होगा तो मेरे को कोई नहीं प्रॉब्लम. रोनाल्डो आएगा तो उसका बीच में 7 समुद्र है तो उसको ऊपर में जाएगा. गोवा इंडियन मिलिट्री आएगा तो मैं जाएगा. फिर फेलिक्स को देखा ट्रेनिंग में मैं कुछ नहीं सोचा जाओ कोई आएगा तो फिर देखेगा. कितना बैरिकेड का ये मैं काउंट किया जम मेरे को भाग में बस. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर फेलिक्सा वांगडा सेल्फी काडपाक केरळचो एक फुटबॉल फॅन फातोड्डा ग्राउंडाचे फेन्सिंग हुपून फुटबॉल ग्राउंडार पावलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फातोड्डा पुलिसांनी ताका अटक करून ताच्या फोनावेली सेल्फी डिलीट केल्या. प्रतिबंध आशिल्ले जाग्यार घुसखोरी केल्ल्यान 2 आंतरराष्ट्रीय खेळगड्यांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान ताचे आड केस केल्या. सध्या खंय ताका जामिनार सोडला. प्रुडंटा खातीर क्लायव्ह आल्वारीस आनी सगुण गावडे.